नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेता आनी हांव दिप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. शेळपे मालपण सत्तरी वाठारांतल्या बेकायदेशीर चिरे खणीचेर वाळपय पुलिसांनी घाली धाड. जेसीबी ट्रक जनरेटर धरून सुमार 25 लाख रुपयांची माखणा केली जप्त. आयतारा राती मांडवी पुलाचेर अचकीत वेगनार गाडयेन घेतलो पेट. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. उजो पालोवपी दळान हाडलो उजो नियंत्रणात. खाणेपार मुर्डी झाडाचो खानो आंगार पडिल्ल्यान एकल्याक आयले मरण. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून केलो पंचनामो. पोस्टमॉर्टम केले उपरांत कुटुंबाच्या सुवादीन केली कूड. गुन्यांवकारी घडणुकांचे फाटभुंयेर आतां टेनंट व्हेरिफिकेशन सक्तीचे. मुख्यमंत्र्यांचे पुलिशेक निर्देश. व्हेरिफिकेशन करिनासतना बिराडाक दवरपी घरधन्यांचेर जातली कारवाय. दिवाडे गोलाती नावेलीची ग्रामसभा तापली. इको टुरिझम प्रकल्पाक केलो विरोध. ह्या प्रकल्पार थारावूय केलो पास. लोकांक हो प्रकल्प नाका जाल्यार पंचायतीकूय नाका म्हणटा सरपंच मारिया पिंटो. आणि गोवा डेअरीची कुट्टी सहकार भवनात जाली वर्सुकी बसका. डेअरीक 2 कोटी 40 लाख रुपयांचो जाला फायदो. अध्यक्ष पराग नगरसेकारांची माहिती. आता खबरो विस्तारान. शेळपे मालपण सत्तरी वाठारांत सुरू आशिल्ले बेकायदेशीर चिरेखणीचेर वाळपय पुलिसांनी धाड घाली. हे धाडीत वाळपय पुलिशेन जेसीबी ट्रक जनरेटर धरून सुमार 25 लाख रुपयांची माखणा जप्त केल्यात. आयतारा राती मांडवी पुलाचेर अचकीत वेगनार गाडयेन पेट घेतलो. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. मात नेमको हो उजो कसो आनी कित्याक लागलो तें स्पश्ट जावंक ना. पणजे तशेंच पर्वरी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार येवन रोखडोच उजो नियंत्रणात हाडलो. मात ह्या घडणुकेत गाडयेचें बरेच लुकसाण जालां. काल रातचो 10 वरांचेर सुमार पणजेचो मांडवी ब्रिज आसा त्या ब्रिजाचेर एक गाडी पर्वरी सायडीन वयताली आनी ते गाडयेन एक फॅमिली आशिल्ली. आवय बापूय आनी चली आशिल्ली. ही गाडी चलता चलता हे गाडयेक उजो लागलो आनी उजो कसो लागलो तो तांकां कळना. मागीर उजो पेट्टा तो पळोवन ती फॅमिली गाडयेंतल्यान देंवली आनी फायर स्टेशनाक तेणी कॉल केलो. आनी फायर स्टेशनाक जेन्ना तेणी कॉल केलो तेन्ना ती गाडी पुलार आशिल्ली कारणान दोनी सायडीचे पणजे सायड आनी पर्वरी सायड दोनी सायडीचे फायर ब्रिगेड ते पावली आनी ते पावता म्हटल्यार ते थंय गाडयेक ते वाचोवंक शकले ना. म्हणजे गाडी ऑलरेडी जळिल्ली आशिल्ली आनी लुकसाण अशें गाडयेचे फूल जाल्ले आशिल्ले. सो हितून भितर फॅमिली सेफ उरली ही बरी गजाल. आनीक जी गाडी आशिल्ली ती गाडी तितली अशी वाचोवंक शकली ना. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. राज्यांत वाडपी गुन्यांवकारी घडणुकांचे फाटभुंयेर टेनंट व्हेरिफिकेशन सक्तीचे करपाचे निर्देश मुख्यमंत्र्यान पुलिशेक दिल्यात. बिराडाक दवरिल्ल्यांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन 1 ते 10 तारखेमेरेन जावपाकूच जाय. हे व्हेरिफिकेशन करिनासतना बिराडाक दवरपी घरधन्यांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिली. पुलीस व्हेरिफिकेशन करिना जाल्यार घरधन्यांक 10,000चो दंड भरचो पडटलो. तशेंच भायल्यान आयिल्ल्या कामगारांचे व्हेरिफिकेशन कामगार आयोगा कडेन करप सक्तीचें केलां. हे व्हेरिफिकेशन नासतना काम करतना सापडले जाल्यार संबंदीत कंत्राटदाराची कामां बंद उडयतले अशी ताकीदूय मुख्यमंत्र्यान दिली. होम डिपार्टमेंटाचे ऑल हेड्स along with the DGP आणि ऑल SPs, SP नॉट, SP क्राईम, SP परत सायबर सिक्युरिटी, परत सगळे जण SP आज हांगा आपयल्लो. एक म्हणजे 100% टेनंट व्हेरिफिकेशन 1 तारखेपासून 10 तारखेपर्यंत कंपल्सरी टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म हो पुलीस स्टेशनाचेर दिवचोच पडटलो. आणि जर 10 तारखेच्या उपरांत आमकां कोणूय कोणा कडेन रावता मेळ्ळो जेणे जर फॉर्म भरूंक ना जाल्यार ताका मॅक्झिमम फायनाल 10,000 रुपया ताका 10,000 रुपया भरचे पडटले. इन्क्लुडींग इंडस्ट्रियल जे कॉन्ट्रॅक्टर्स असता. आज हांवें काही डिसिजन्स घेतला ताजो डिटेलान प्रेस नोट सांजचो पर्यंत हांव रिलीज करतलो. म्हणजे टेनंट व्हेरिफिकेशन, लेबर व्हेरिफिकेशन, कंपल्सरी लेबर कॉन्ट्रॅक्टर शूड बी रजिस्टर्ड विथ अवर लेबर कमिशनर्स
आणि जर ते लेबर कॉन्ट्रॅक्टरूय लेबर कमिशनराकडे रजिस्टर्ड नासत जाल्यार ह्यान फुडें तांचीं कामां बंद जातलीं आणि तांच्यांनी कन्सर्न पोलीस स्टेशनाचेर त्या लेबर कॉन्ट्रॅक्टरांनी आपले लिस्ट ऑफ द लेबर्स आणि अलॉंग विथ देर सेफ्टी आणि सेक्युरिटी आमी पळयता की फाटले जर इश्यू सगळे काडून पळयले जाल्यार प्रत्येक क्रायम म्हणजे डिफरंट क्रायम्स जर पळयत जाल्यार मॅक्झिमम हे भायरसून येयल्ले जे लोक आहा खंयच्याय स्टेटींतल्यान आसूं भायरसून येयल्ले लोक जे हे इनवॉल्व आसा आपूण जर पासपोर्टा खातीर कोणाक जर एनओसी दिता आसत जाल्यार हाज्या फुडें त्रासान पडटले आपल्या घरांत रावन आपल्या एड्रेसाचेर जर पासपोर्ट तो घेवपाक लागलो जाल्यार इन फ्युचर तो कितें तरी क्रायम करतलो आनी तुमी गोंयकार त्रासान पडटले पूण आपल्या घरान दवरता तो मनीस कोण आपल्या घरान आसा तो लेबर कोण आनी तो खंयच्यान आयला हेजें सगळें व्हेरिफिकेशन करप हें गरजेचें आसा. दिवाणेच्या गोलाती नावेलीची ग्रामसभा इको टुरिझम प्रकल्पावेल्यान बरीच तापली. थळाव्या लोकांनी या प्रकल्पाक खर विरोध केलो तशेंच ह्या प्रकल्पार थारावूय पास केलो. खंयच्याय परिस्थितीत तो प्रकल्प येवपाक दिवचे नात अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. दिवाडे जुंव्यार 1980 वर्सा सरकारान 7,000 चौखण मीटर जमीन ताब्यात घेतिल्ली. कितलीशीच वर्सां जाली जमीन वापरविणे पडून आशिल्ली. आता खंय हे जमनीचेर इको टुरिझम प्रकल्प येवपाचो आसा अशें लोकांच्या कानार पडला. ह्या प्रकल्पाक लागून दिवाडे जुंव्याचे अस्तित्व धोक्यात येतले असो भंय लोकांक पडला. ह्या प्रकल्पार पंचायतीन लोकांची बाजू उखलून धरीत ह्या प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेतल्या. लोकांक हो प्रकल्प नाका जाल्यार पंचायतीक हो प्रकल्प नाका अशें सरपंच मारियो पिंटो सांगता. थळाव्या लोकांक विश्वासान घेयनासतना हो प्रकल्प दिवाडे जुंव्यार हाडपाचो यत्न चल्ला अशें आदले सरपंच प्रसाद हरमलकर हांणी सांगले. ग्रामसभा ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रामसभा आपयल्ली आमच्या विलेज पंचायत बोर्डीन हवेलीचे बॉडी एट फोर्टनायटली मिटींग रिजॉल्व केल्लें कित्याक हो एक टुरिझम एको टुरिझम प्रोजेक्ट येता आनी तो प्रोजेक्ट येता सारको इगोर्जेक तेगून आनी सिमित्रीक तेगून आनी जस्ट 40 मिटर्स आमचे लॉर्ड गणपतीचें देवूळ आहा आनी हे इतली हिस्टोरिकल प्लेस the sanctity of the whole place will be lost. I don't know what tourism department want to do. आम्ही कितें मागलेले आमचे कॉरेस्पॉन्डंट पळय तर प्रत्येक टायम आमी टुरिजमांक सांगता तो पार्क डेव्हलप कर फॉर द बेनिफीट ऑफ द लोकल्स सो दॅट द चिल्ड्रन इन द इवनिंग दे कॅन गो देर दे कॅन प्ले देर क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर which will be for the use of the people, the locals, and don't bring such big project. The identity of the village will be lost. We will be no more. We will be foreigners in our own land. So Jiwar is a unique village, and these 7 members are committed to keep it as it is. Not an inch should be altered. And if required, we are not only ready to protest. Even if we have to give our blood, we will give. Let this message go very clear. Thank you very much. डिपार्टमेंटाकडे तुम्ही सांगलेले न्हू. डिपार्टमेंटाक आमी पत्र केला आमचे कितें आसता एप्लाय नो रिप्लाय एप्लाय नो रिप्लाय ताचो गव्हर्मेंटाचो आनी सरकार तुमच्या दारी म्हणटात ते व्हेरी गुड. हांव कोणाचो मिनिस्टराचो दोश करिना. हे गव्हर्मेंट ऑफिशियल पळय आहा न्ही गव्हर्मेंट ऑफिशियल पळय आहा थोडे काम कोत्ता. हांव सगळ्यांचेर टिका करिना. दे डोंट बॉदर. IAS ऑफिसर येतात एन्जॉय जातात चल्ले जाल्यार लँड दिश्टी पडले दिवाडे जाल्यार घेतले. दॅट इज तांचो मुद्दो तो. तुम्ही एक म्हटलेले दिवारेन तुमचो सायलंट प्रोटेस्ट होता तो केन्ना? सायलेंट प्रोटेस्ट तांच्यांनी उलो मारला ओल्ड गोवा एक्शन हे ते 6 तारखेर 1 तारखेर सायलेंट प्रोटेस्ट एट DCP ऑफिस हां आनी मागीर 6 तारखेर एक मोर्चा आसतलो ओल्ड गोवा. हो प्रोजेक्ट येता ट्युरिजमाची प्रॉपर्टी ना आतां ही ट्युरिजमाक प्रॉपर्टी कोणें दिली? ही ट्युरिजमाक प्रॉपर्टी आमच्या कोंकणीतांनी चर्चीन आनी गांवच्या लोकांनी दिल्ली फॉर द बेनिफीट ऑफ द पीपल. आनी तेजेर क्लियरली मेन्शन ताका एवॉर्ड दिला पळय तेजेर क्लियरली मेन्शन आसा दीस लँड इज बींग एवॉर्डेड टू यू फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द हिलॉक ऑफ दिवार फॉर पब्लीक यूज. सो टुडे आयज टुरिजम कितें करता वयता थंयसर कन्स्ट्रक्शनाक करता. आमकां ती कन्स्ट्रक्शनां नाका. आ विलेज कॅनॉट टेक दॅट प्रेशर. सद्या पयलीं ही टुरिजमा कडेन जाता जाल्यार तेंच्यांनी पब्लीक युजाकूच ही सुवात डेव्हलप करची. द पार्क डेव्हलप करचो कितें फॉर वेर पब्लीक कॅन अटेंड. यू कॅनॉट get private investors over here and do commercial activities in our land.
this land has been this land has been given to the tourism department for a specific purpose, and the purpose is there in the award. I really don't understand what is wrong with the tourism department and the ministry that they are taking our land, Diwar land, for the benefit of the villagers and giving to private entities. That doesn't make any sense. So we outrightly, the entire village outrightly reject this project. Reject in the sense we are opposing this project, and we do not want anybody to invade our privacy or invade our park, which is for the benefit of the villagers. So project किती आसा किती आता The project, as per little knowledge that I got, ह्या प्रोजेक्टाचेर तेंच्यांनी कितें केला, तो एरिया आसा पळय about 7,000 square meters of area, तेजेर ते Swiss cottages घालपाक सोदता. Now nothing has been defined. Now what we see on the internet is each Swiss cottage can accommodate 4 rooms to 10 rooms also. विनायक सामंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुट्टी सहकार भवनात शेनवारा गोवा डेअरीची वर्सुकी बसका जाली. गोवा डेअरीक फाटल्या आर्थीक वर्सा सुमार 2,40,00,000 रुपयांचो फायदो जाला. तशेंच दूध उत्पादकांक बेगीनूच दुधाचे दर वाड दितले अशें गोवा डेअरीचो अध्यक्ष पराग नगरसेकार हांणी सांगलें. फाटल्या इतल्या वर्सांनी आमी एन्युअल लॉस करताले, तेवूय जवळ जवळ आमचे 2,40,00,000 प्रॉफिट फॉर दीस फायनान्शियल लिमिटेड लॉसीस आसात. ह्या वर्सा 2,40,00,000 सुमार आमी प्रॉफिटान आसा. ताचें अशें म्हणणें आसा की जर फार्मरान 3 रुपया वाडयात, जर तुमी वर्करान DA कितलो वाडयता, सपोज वर्करान जर DA 3% वाडयता जाल्यार फार्मराक 3 रुपया वाडोवचे पडटा. सपोज तांकां जेन्ना जसो जसो तांचो DA वाडटा तसो तसो फार्मराक हे वाडोवचें. तांकां 3% जर DA दिता आमकां 3%. सो आमकां तें स्टडी करचें पडटलें, कित्याक फायनान्शियल पोजिशन आमकां पळोवचें पडटा. दूध रेट वाडोवपाची कितें दूध रेट पर लिटर वाडोवपाचें. चेअरमॅनान एक बरें आश्वासन दिल्लें की आपूण सगळे जाग्यार घालतले. कित्याक आतां तेणी सांगला चेअरमॅन प्लस एन प्लस सेकेंड थर्ड थिंग म्हळ्यार आमकां NDDBचो एक बरी गजाल, NDDBचो MD अपॉयंटमेंट आमकां फूल टायम MD जाता. आनी तेणी खूब हेजेर इन्क्वायरी जाली आनी गेले ते विधानसभेक जेन्ना माननीय आमदार बाब विजय सरदेसायान एक क्वेश्चन काडलेलो की गोवा डेअरी खूब हे गोवा डेअरीचो स्टाफ LIC करता हे करता, तेजेर हांगा बात आसताली की ते LIC तर करता पळय न्हू तेचेर एक्शन. तो एक मुद्दो काडलो की तो एक मुद्दो खरोच एक हे आशिल्लो की ते हांगसर काम करून भायरी काम करताले, एजंट म्हणून आशिल्ले, भायरी काम करताले. आतां सद्या तरी एकूच येयल्या ते एजंट. आनी आमी एक चेअरमॅना रिक्वेस्ट केला की आतां प्रायवेट खावड जी येता ते म्हयन्यान ती खावड वाडयता आनी खूब फार्मर आसताले की ती धरना नाका म्हणून सोडले. पूण चेअरमॅना आमी रिक्वेस्ट केला की ही खावडीचो प्लांट बेगीन तुवें गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें घेवन हे बेगीन खावडीचो प्लांट चालू करचो. आमी रोमी कोंकणी विरोधात ना, मात जांकां ह्या विशयाचेर वाद निर्माण करपाचो आसा तांणी सर्वोच्च न्यायालयांत वचचें. आमकां कसलीच हरकत ना अशें स्पश्ट मत कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्षा रत्नमाला दिवकर हांणी उक्तायलें. ती कोंकणी भाशा मंडळाच्या वर्धापन दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीत उलयताली. दुसरो जो मुद्दो म्हणजे जी ही खंत भोगता, वायट दिसता की आमचेच भाव एका तेंपार जे कोंकणी खातीर कोंकणीच्या हक्का खातीर झगडले ते आयज लिपीच्या नांवान गोंयांत 2 चुली मांडपाक सोदतात. आतां ताणें एक लक्षात दवरूंक जाय की जे पळय भारतांत धार्मीक ध्रुवीकरणाचें राजकारण चल्लां तातूंत तुमी ताका पोसवण दिनात न्हू. आनी गोंयांत कोंकणी समाजा मदीं ही धार्मीक दुफी माजून तुमी ताका सारें घालनात न्हू. ताचेर मातसो तुमी गंभीरपणान विचार करचो. आमी रोमी विरुद्ध नात. आमची पुराय कार्यावळ पळयत जाल्यार जे लोक रोमी कोंकणी खातीर वावुरता संस्था तांचे कडेन आमी जड पालवान आमी तांचे बरोबर वावर करतात. कोंकणी भाशा मंडळ रोमी साहित्य पुस्तकांकूय पुरस्कार दिता. आमची खंयचीय साहित्य रचना पळयात, जावं शणैगोंय बाब कथामाळ जावं शाणी मस्ती गितां खंयची पळयात, आमी गोंयांतल्या सगळ्या शैलींचो आस्पाव करून तातूंत भितर आमी घालतात. म्हणटकच आमचो रोमी खातीर विरोध ना.
आणि आता सध्या ग्लोबल कोंकणी फोरम म्हणटात आनी सुप्रीम कोर्टान वचपाचे थारायला अशें आयकलां. म्हाका दिसता तांणी वचचें, कारण ते पळय जे आरोप करतात की कांय कारस्थाना करून हे रोमी हक्क डावल्लो, तांणी जाणून घेवपाक जाय की साहित्य अकादमी हो जो निर्णय घेतला एक भास एक लिपी, ती कोंकणीचोच मुद्दो घेवन ताचेर विचार करून हो निर्णय घेवंक ना. भारता भितर हेर भाशा आसात दोन दोन लिपी वापरतात, सो ताणें तो विचारपूर्वक केला असो आमी मानतात. तरी ताणें केलें जाल्यार बरें जातलें, कारण तुमी वचातच, कारण ताचो एकदां तरी सोक्ष मोक्ष जावं दी. आनी मागीर सगळें करता आसतना तुमी बी मातशे एका स्वरान आमचे मदीं विचार मतभेद जालो तरी सरकाराक केन्ना तरी अंमलबजावणीचेर मातसो प्रश्न करात न्ही, हें तुमचे कडेन मागता. एका पुलीस स्टेशनात 3 वर्सां काडिल्ल्या पुलिसांची बदली करपाचो निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घेतला. खंयच्याच पुलिसांक आतां एका पुलीस स्टेशनात 3 वर्सां वयर रावपाक मेळचें ना खंय, तशेंच खंयच्याच पुलिसाक फावर मारून एका जाग्यार रावपाक मेळचें ना अशेंय मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें आसा. इलिगलिटीचेर कंट्रोल दवरपा खातीर आमी पळयलां की स्पेसिफीक लोक ह्या अशा वेगवेगळ्या पद्दतीच्या क्रायमांनी इन्वॉल्व आसा. काही लिस्टेड नांवां आसा, तांकांय बी म्हणजे हद्दपार करपाचें थारायलां. आनी ह्या स्पेसिफीक लोकांचेर सरकाराची नजर आसा. हे जे लोक अशा पद्दतीन एक ऑर्गनायज्ड पद्दतीन वेगवेगळे क्रायम करपाचे जे आहा पळय तांच्यांनी जी सुरवात केला, ताजेर स्ट्रिक्टली गोवोरमेंट जे आहा पळय उबी रावचें ना. ह्यान फुडें 3 वर्सां जाल्ले 3 वर्सां आनी चड आशिल्लो PI ह्या पुलीस स्टेशनांनी उरचे ना, तांकांय ट्रान्सफरी करतले. PI आसत, PSI आसत किंवा PC आसत, we will change them from the police station to traffic to SP to coastal. हे सगळे रोटेशन सिस्टम जे आहा, सगळे जाण थोडे जाण जाग्याचे जाल्ले आसले, तांकां शिफ्ट करपाक सुरवात केला. खंयच्याच कोणाचो फावर लागून बिगोन जे PI जे आहा पळय कोण उरचे ना, इन्क्लुडींग DYSP. जस्ट आय हॅव गिवन द इन्स्ट्रक्शन, म्हणजे 3 वर्सां वयर जाल्ले एकटोय खंयच्याच जाग्यार उरचो ना. स्ट्रिक्टली फुडल्या 3 ते 4 दिसांच्या भितर सगळ्यांच्यो ऑर्डरी येवपाक सुरवात जातल्यो. आनी खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे ह्या हेजेर मॉनिटरींग करपा खातीर एक सिस्टम रेडी केलें. त्या सिस्टमांतल्यान म्हणजे आमी पळयता की व्हेरिफिकेशन ऑफ द टेनंटाच्या सयत एक आमी सायबर क्रायम जो आहा पळय हो खूब मोठ्या प्रमाणात कंट्रोल कसो दवरप वेगवेगळ्या क्रायम्साचेर हाजेर आमी वर्किंग करता. हाज्या फुडें म्हणजे कितें इवन दो मनी रिलेटेड क्रायम जरी आसत जाल्यार ताका रायबंदरा आमच्या सायबर क्रायम ब्रांचेन येवपाची गरज जाय. इट इज अ कंपल्सरी यू शूड जस्ट डायल दॅट अवर नंबर आनी दॅट कंप्लेन वील बी द रजिस्टर्ड. ही सिस्टम आमी फॉलो करता. सो होम डिपार्टमेंटाचे त्या खातीर आज संडे आसुनूय बी हांवें सगळ्या जाणांक हांगासर आफोवन जे डिपार्टमेंटाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत ही मिटींग ऑर्गनायज केली. सो दॅट ह्यान फुडें वेगवेगळ्या पद्दतीचे अशा पद्दतीन स्ट्रिक्टली सगळ्याचेर विजील जे आहा ती दवरता. पाकिस्तान शिमेपलतडी दहशतवादाचे धोरण राबयता, पूण हातूंत ते केन्नाच यशस्वी जावचे नात. तांच्या प्रत्येक कृतीचे परिणाम तांकां भोगचेच पडटले अशी शिटकावणी भारताचे परराष्ट्र वेव्हार मंत्री S. जयशंकर हांणी पाकिस्तानात दिली. आतां पाकिस्ताना वांगडा उलोवप जातलें ते पाकव्याप्त काश्मीराच्या मुद्द्याचेर. पाकव्याप्त काश्मीर खाली करपाक लावपाचो हो एकूच मुद्दो आसा अशेंय तांचें म्हणणें. जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या 19व्या सत्राक संबोधीत करताले. Sanctioning of global terrorists by the United Nations should also not be impeded for political reasons. Madam President, many countries get left behind due to circumstances beyond their control. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered.
We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. कुंकळे वाठारात बनावट पोलिसांचो धुमाकूळ सुरू आसा. मडगांवसान अंकोलान नुस्तें घेवन वचपी टेम्पोक चिंचिणी दाणेवाडो हांगा दोगा जाणांनी बनावट पुलीस जावन टेम्पोची तपासणी करता अशें सांगून टेम्पोंतल्यान सुमार 75,000 फारायले. कांय वेळा उपरांत टेम्पो चालकाक आपली फसवणूक जाल्ल्याचें कळटकीच मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केली. मडगांव पुलिसाचो तपास सुरू आसा. मडगांवसून अंकोला जाणार होतो मी. पार्टीकडनं मासोळी गाडी आमची. पैसे घेऊन येता देवगड मध्ये आडवा घातले गाडी. आडवा घालून आम्ही पोलीस बोलून चेकिंग ते केले. दारू सप्लाय ते करता मी का बोललो चेकिंग करा तुम्ही. तशी का नाही म्हणून चेकिंग केले गाडी. डॅशबोर्ड मध्ये क्लायंटचे अमाऊंट होतं, पार्टीचं अमाऊंट होतं, ते डॅशबोर्ड धरू नका म्हणून बोललो होतो. त्याने म्हणून आम्ही पैशासाठी का करत नाही, तुम्ही खालीच फक्त चावी द्या म्हणून सांगितलं त्यांनी. चावी दिलो. चावी दिल्यानंतर पैसे पुरते ठेवून चादरमध्ये घालून सीटाच्या मागं ठेवले. त्यांनी सीटर मागं ठेवून झाल्यानंतर मी आणिकले साईड डोर बाहेर पोलीस होते की त्याने धमकी दिली. आम्ही दारू पेतो जांगा अंजावर तू ते होते म्हणून धमकी देऊन डोरासून बाहेर काढून घेऊन गेले. रिटर्न आणि मी घाबरून तिकडनं जागा खाली करून कोळेम गेटाकडं मागं पंप डिझेल घालत होतो. पैसे बघताना पैसेच नव्हते. रिटर्न आणि मडगावात. किती लोक ते तू? दोन लोक. दोन बाईक घेऊन? बाईक काय बाईकचा नंबर बी काय आणि काय ड्रेस युनिफॉर्म होता त्यांचा? नाही, बिन विदाउट ड्रेस. म्हणजे त्यांनी सांगितलं पोलीस आहे म्हणून आयडेंटिटी कार्ड दाखवले. आयडेंटिटी कार्डवर पोलीसचं हे होतं, युनिफॉर्म होतं. आम्ही सर तुम्ही चेक करा बोललो. असं आज घ्या तर मी दाखवला तर आम्ही काय बोला शकत नहीं ना. तुम्हें चेक करा सर, हम तो तस्वीर का धंधे नहीं सकते. अभी कितना 11 साढ़े 11 बजे तक शायद फोन आया उधर गांव पे अंकोला में, कारवार से थोड़ा आगे. उधर से फिर मैं मेरे कजिन को और मेरे भाई को लेके आया. मैं इधर पोलम के लिए आया. पोलम में तभी ये बोला ऐसा ऐसा हो गया है, पैसा पूरा निकाल के लिए पुलिस बोल के आए लोग और मेरे को अटैक करके रुका है. उसमें बाद में 1 लाख धमकी दिया, मेरे को नीचे लिया और 1 लाख ने पैसे उठाया. और मैं वहाँ पे जगह पे स्पॉट पे चेक नहीं किया, मेरे सामने वो सीट पे रखे थे, इसके लिए मैं ध्यान नहीं गया मेरा. तो उधर डीजल डालने के वक्त पैसा लेने के टाइम में मैं देखा तो कोई पैसा नहीं था बोल के बोला. उसके बाद में हम लोग इधर स्टेशन को उसको लेके आए, गाड़ी को भी उधर से पलम से फिर से लेके कुकड़ी पुलिस स्टेशन को आए. पुलिस स्टेशन? हाँ. अभी कंप्लेन दिया? हाँ, अभी ये नहीं हुआ, FIR नहीं किया वो, लेकिन कंप्लेन दिया. कंप्लेंट हो जाएगा अभी. तो कैमरा वगैरह वो कुछ गैरेज का कैमरा चालू है वो बोल रहे हैं वो लोग, तो वो फुटेज भेजेगा. उसके बाद में वो इन्फॉर्म करते हैं, बोले देखेंगे. कितना पैसा लेके गए? 75,000 था सर. 7. हाँ, वो मछली वाला दूसरे का पैसा था, वो पार्टी को देना है ना, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है. आपका नाम? मेरा नाम मंजुनाथ. मंजुनाथ शिवाजी मास्टर. मेरा बहन का लड़का है MP. जुलूस आसूं वा कितें, DGP आनी पुलीस निरीक्षक परिस्थिती पळोवन निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. काणकोण जुलूसाच्या वादाचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. आनी आमचे सगळे PIs हे हेजेर योग्य तो निर्णय, तो जुलूस आसूं किंवा आनी कितें आसूं, अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन्स दे टेक द एक्शन अकॉर्डिंग टू दॅट. म्हणजे दिवप ना दिवप दे टेक. लॉ अँड ऑर्डर कितें जातलें हें पळोवन ते परमिशन. एके तरणाटे चलयेक सुमार 19 लाख रुपयांची तोपी घालपी दुबावीत तरणाट्याक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या. महाराष्ट्रातल्या सातारा वाठारांत वचून पुलिसांनी ही कारवाय केली. दुबावीत तरणाट्यान चड पयशे मेळोवन दिवपाचे हायस दाखोवन पाळयेच्या एके तरणाटेक 19 लाखांचो सुनो लायिल्ल्याचें कळटा. फसवणूक प्रकरणात दिवचल पुलिशेन अटक केल्ल्या दुबावीत तरणाट्याचे नाव साई सुनील दळवी अशें आसा आनी तो 25 वर्सां पिरायेचो आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल तालुक्यातल्या पाळी गावात रावपी सलोनी सीताराम गावस हे तरणाटेक चड पयशे मेळोवन दिवपाच्या हायस दाखोवन दुबावीत साई दळवी ह्या तरणाट्यान
18,99,840 रुपयांची टोपी घातिल्ली. हे विशीं सलोनी गांवस हे तरणाटेन दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्ली. पुलिशेन हे कागाळीक अनुसरून भारतीय दंड संहितेच्या 420, 384 आणि 5062 ह्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केल्लो. दुबावित तरणाटो महाराष्ट्रातल्या सातारा वाठारात आशिल्ल्याची म्हायती पुलिशेक मेळटकीच दिवचल पुलिशेन एक टीम सातारा वाठारात धाडिल्ली. हे टिमीन शेनवारा कारवाई करतना दुबावित तरणाट्याक धरपाक येस मेळयले. दुबावित तरणाट्याक दिवचले हाडून ताका रितसर अटक केल्या. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उपअधीक्षक सागर एकोसकर आणि पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला PSI सुनील पाटील आणि टिमी ही कारवाई करून दुबावित साई दळवी ह्या तरणाट्याक मोठ्या शिथाबीन अटक केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुबावित साई दळवी हो तरणाटो काणकोण आणि हेर कांय पुलीस स्टेशनांक जाय आसा. ताचे आड वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर गुन्यांव नोंद आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचलचे पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो हें बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर.